करता नाही भितर तोरा जी आसा कॅथलीक काय म्हणून, म्हणजे पप्पाच्या सायडीनसून कॅथलीक आसा काय म्हणून, कारण कोणूच न्हू ते दाट जाता. सो हे बरें मिक्स ही पळय तोरा कलर. हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरे आसतली, सगळी बरे आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आणि आयचो ब्लॉग न्हय हांव पोरसानसून स्टार्ट करता. एक्चुअली मम्मी बी आसली आतां पोरसान, कारण झाडांक न्हय उदक घालताली. सो म्हटलें हांगच्यानूच ब्लॉग स्टार्ट करूया. सो पोरसान बरी ना एक फुलां फुल्लेली आहा, दाखयता तुमकां. खूब अशी एकदांच न्हय फुल्ल्या. सो पळया बरी दिसता सामकी. सो गायज ही पळयात ती फुलां बरी दिसता ना, एकदांच सगळी न्हय वांगडाच फुल्ली. पळयात काय बरी दिसतात ती ऑरेंज कलर. आणि ह्या फुलांक न्हय 2-3 दीस जाले, बट बावोंक ना तशीच आसा ही पळयात. आणि अशे कळे आसता तेंचे. तुमकां जर नांव खबर आसा न्हय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात आं. म्हाका ह्या फुलांचे नांव तर खबर ना, पण दिसोंक भरपूर बरी दिसता सामकी न्हू ही पळयात. सो तुमकां जर तेजें नांव खबर आसा न्हय त्या फुलाचें जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगात आं. कारण म्हाका न्हय त्या फुलाचें नांव खबर ना, पूण फुलां खूबच बरी दिसतात. आणि ऑलमोस्ट न्हय 2-3 दीस जाले आजून ती बावोंक ना, फुलोन तशी आनी खूब बरी दिसता. आणि हांगसर न्हय वांयग्यांक बरें म्हणटा तशें वांयग्याच्या झाडाक वांयगे लागला. सो बरीच पळोवया तुमकां केन्ना दाखोवंक गावता तें, पूण वांयगे बरें जाल्यार दाखयता. हे पळयात वांयगे, हेच्याकून एक्चुअली मोठे जाय बरीत करपाक. हे मातशे बारीक आसा पूण ऑलमोस्ट जाय ते येयले. सो हे एक आसा, तेजे मागीर हांगसर एक आसा, हांगसर एक आसा. सो आनीकूय तेका कळे येतात बारीक बारीक. सो मम्मीन हांगसर झाडांक सगळ्या उदक घातले. हे पळयात आत्तां न्हय झाडांक सगळ्या उदक घातलेलें आसा. आनी हो पळयात हांगसर कितें करता तो रॉकेट. सो आयचो वेदर असो आहा की मदींच वत पडटा, मदींच दमट जाता. सो तुमकां खबरूच आसतलें काल आमी न्हय तोरां हाडलेली, तेची अजून कांयच करूंक ना, तशाक तशीच आसा. सो तेजे आयज लोणचें बीन करपाचें आहा. गोड तिखटूच करतली, कारण गोड तिखटूच म्हाका आनी मम्मीक लायक आसा, स्पेशली म्हाका लायक आसा. सो तें आतां निवळ करूंक जाय. सो आयज न्हय हांव लोणचें जें आसा तें मातशें वेगळ्या पद्दतीन करपाचें आहा, दाखयतलें तुमकां. सो हांगासलें म्हाजें पोरसांतलें सगळें काम जालें. सो चला घरांनी आनी घरान वचून मेळटा तुमकां. हेका पळयात आवाज बसलो तुजो. रॉकेट तो आमचो रॉकेट न्हय रे. रॉकेट नांव दवरला तेका आमी, कारण धांव धांव धांवता सामको. आनी सगळ्यांक मारता, बाकीचे जे माजरां आसात न्हय तेंकां सगळ्यांक मारता न्हय रे रॉकेट. सो चला गायज घरान वयता हांव आनी दाखयता तुमकां लोणचें बीन कशें कितें करता तें. 2000 years later. मांडली हांवें किचनान एंट्री. तर किचनान एंट्री मांडली म्हटल्यार भरपूरशीं कामां येतात मागीर, तुमकां तर खबरूच आसतली. तर लास्ट टायम जे आमी तोराचें लोणचें केल्लें न्हय तें तासूंक नासलें, म्हणजे स्पेशली हांवें तें तासूंक नासली तोरां. डायरेक्टूच वाज येता म्हणून तशीच केल्ली. सो आयज जी आसा न्हय ती आयज म्हटलें मम्मी हांव तासता बरी तोरां आनी तेज्या मागीर बरी करया म्हटलें लोणचें. कारण तासून न्हय लोणचें बरें जाता आनी तासच्या वाचूनय लोणचें बरें जाता. तेंय बीन टेस्टी जाल्लें सामकें, पूण तासल्या उपरांत मातशें आनीक टेस्टी जाता. सो म्हटलें सगळी पयलीं तासून घेता. सो पळोवया कशी कितें तासून घेता. चड करून हांव अशी म्हणजे आदोळ्याचेर बीन तासूंक बसचें ना, एक तर टायम लागता मातसो. सो अशेंच जाता सपोज न्हय जाल्यार तासतलें. दाखयतलें तुमकां कशें कितें तासून घेता तें, आनी तेजे मागीर बरें टेस्टी अशें लोणचें करया. सो रेसिपी तुमकां पळोवंक गावतली कशें कितें. लास्ट टायम सुद्दां दाखयल्ली हांवें आनी आयजूय बीन दाखयतलें, कारण सपोज जर कोणी पळोवंक ना जाल्यार तेंकाय बीन मागीर बरें पडटलें न्हय करपाक. सो आनी तोरां जी आसा न्हय भितर आतां पारी म्हणजे जे हे आसता बी आसता पळय ती जाली आसतली, कारण तोरां आतां बरी मोठी जाल्या ना. आनी ही जी तोरां आसा न्हय ती फर्स्ट टायमूच आमी त्या आंब्याची काडले, कारण फर्स्ट टायम असो लागला तो आंबो. सो पळोवया कशें कितें तोर आसा तें भितरसून. सो चला तासून घेता ती पयलीं हांव आनी मागीर तुमकां रेसिपी दाखयता. सो गायज ही पळयात तोरां. तर हांव कितें करतलें ना, पयलीं जी तोरां आसा न्हय ती धुवचें ना, मागीर धुतलें. पयलीं तासून घेतलें, कारण मागीर बरें पडटलें न्हू धुल्या उपरांत डायरेक्ट मागीर लोणचें पीस मारून लोणचें करपाचें. सो पयलीं तासून घेता ही पळयात तोरां. थोडी हांवें तोरां दवरली, कारण मम्मी सपोज कितें करूंक सोदीत जालें तेका लागून, आनी थोडी हांवें लोणच्याक घेतली. सो गायज ऑलमोस्ट माझी न्हय तोरां सगळी तासून जाली. आनी किचनान कितली गरमी जाता न्हय, भरपूरच गरमी जाता. सो सगळी तासून घेता म्हणसर म्हाका इतली गरमी जाली जाणा.
सो दोनूच उरल्या आणि मागीर त्याचे पीस मारून घेतले ते मात आदळाचेर मारून घेतले. सो आयज म्हटलें तासून करया लोणचें. तासूनय बरें लागता ना. हरशीं आमी तासूनच करता बट त्या दीस म्हाका ते वाज येवपाक लागलो तासपाक तेका लागून हांवें तशें केल्लें. आणि लास्ट तुवें म्हाका भरपूर जाणांनी कमेंट बी केल्ले खंयचो मसालो यूज केलो काय म्हणून. तर आमी नाही रेडीमेड मसालो यूज केल्लो लोणचें करपाक. तुमकां जाय जाल्यार तुमी खंयचोय रेडीमेड असो यूज करूं शकता मसालो. सो घरा कडलो असो घालूंक नासलो आमी. सपोज जायत जाल्यार तुमकां लाल तिखट घालूं शकता तुमी. दाखयता मागीर कशें कितें तें. सो दोनूच उरले म्हाजी. मागीर जाली आनी गरमी जाली म्हाका किचनान सामकी करून घेता म्हणसर. आणि अशें मातशें तासूकय आनीक टायम लागता ना. म्हाका अशें दिसलेलें हेतून रोखडें जातलें म्हणून हेतूनय तर त्रास पडटा. सो आनी कितें केलें हांवें जाणा तासून बीन घेतली आणि अशी उदकान घालून घेतली. म्हणजे कारण नाही काळी पडटा. तोरां जी आसता न्हय ती उदकान जर घालूंक ना आनी बेश्टी तशी दवरली ना जाल्यार रोखडे काळे पडटा. सो हे पळयात हे काल हांवें ट्राय केल्ले तासून आणि पळयात अशेंच दवरले मागीर ते काळे पडले. सो तासल्या उपरांत डायरेक्ट हांवें ती उदकान घातली आणि ऑलमोस्ट आमची सगळी तोरां तासून रेडी आसा. आणि आता फकत पीस मारपाचे आनी लोणचें करपाचें गोड तिखट सामकें. आणि सकाळच्या टायमार कितलो किचनान पसारो जाता ना खूपच जाता. सकाळच्या टायमार गडबड आसता ना सो किचनान भरपूरशी गडबड जाता आनी रोमट जाता मागीर सगळें. सो गायज हे पळय अशें न्हय हांवें उदक घेतला कारण म्हाका मातशें पीस मारपाक टायम आसा तेका लागून न्हय सगळी तोरां जी आसा न्हय ती उदकान घालून दवरतलें हांव म्हणजे मागीर काळी जायनात. सो मातसो वगत अशीच दवरतलें कारण म्हाका मातसो न्हय टायम आसा पीस मारपाक आणि त्या म्हणसर तोरां न्हय काळी पडटली. चड टायम दवरचें ना मातशें वगत दवरतलें कारण म्हाका आनी एक काम आसा तें करतलें आनी तेच्या मागीर पीस मारून घेतलें. हे पळयात अशें उदकान घालून दवरलां हांवें. 2000 years later. सो गायज फायनली हांवें सगळी कामां करून घेतली जी बारीक बारीक आसली न्हय ती सगळी कामां म्हाजी जाली. आतां फकत जे उरलां तें मेन काम म्हटलें तें तोरांचे न्हय बारीक पीस करून घेवपाचें कारण वदळ हांवें न्हय ती उदकान घालून दवरल्या काळी पडोंक जायना म्हणून. सो म्हटलें आतां सगळी कामां करून जाली न्हय आतां ते पीस मारूंक बसतलें. आणि एक्चुली हांवें आदळेचेरूच करपाचें म्हणून चिंतलेलें बट भरपूरशीं तोरां आहा सो आदळेचेर करूंक आनीक टायम वयतलो. सो डायरेक्टूच हांव सुरयेन करून घेतलें आनी चड बारीकूय करचें ना. सो दाखयता तुमकां कशें कितें. आनी गरमी कसली जाता न्हय भयानक सामकें किचनान आमच्या इतली गरमी जाता. सो चला गरमी तर चालूच उरतली. हांव ते तोरांचे बारीक पीस करून घेता कारण खूब आसा न्हय तो सो खूब टायम बी लागतले ते बारीक पीस करून घेता म्हणसर. सो गायज ही पळयात ती तोरां हांवें न्हय आयदनान व्हडल्या आयदनान घालून घेतली कारण न्हय खूब आसा न्हय तेका लागून. आनी ह्या आयदनान हांवें आनी उदक घातलें सो म्हणजे पीस करतलें आनी हेतून घालून दवरतलें. सो ही पळयात ती तासून दवरलेली. सपोज जर आनी एकदां तासून घेवची पडटा जाल्यार तासून घेतलें आनी बोर्ड घेवन बसला. पळयात अशें जायच न्हय हांव कट करतलें. आदळेन करपाक गेल्यार बरो टायम वयतलो आनी कितली आसात पळयात ती भरपूर आसा न्हय तेका लागून अशेंच करपाची ट्राय करतलें. बरें आसा पळयात निव्वळ सामकें भितरलें. म्हणजे आमकां अशें दिसतालें की भितरल्यान पिड्ड्यार आसूं शकता म्हणून कारण आमी फर्स्ट टायमूच काडलें न्हय आनी फर्स्ट टायमूच लागलें तोरां तेका त्या आंब्याक तेका लागून. मदीं मदीं न्हय पारे बी जाले बियो जाले पळयात. सो ते मातशें कट करपाक न्हय त्रास जातलो. सो गायज फायनली माझी सगळी तोरां म्हणटा तशी नाही कट करून जाली आणि कितको टायम लागलो आणि भयानक भरपूर टायम लागलो कारण भरपूरूच आसली ती कळनासली बट कट करता म्हणसर भरपूर टायम लागलो म्हाका. आणि आता ती निवळ करूंक जाय आनी मागीर सोमतेच लोणचें करून घेवंक जाय. दाखयता पळयात फूल कायल भयर जाली दाखयता. सो गायज ही पळयात कितली जाली पळयात कट करून भरपूर अशे पीस जाले कट करून. सो हिने आता धुवंक जाय आनी तेच्या मागीर सोमतेच लोणचें करपाक घेवंक जाय.
सो गाईज चला धुता विता आणि डायरेक्ट मागीर तुमकां लोणचें कशें कितें करता तें दाखयता. सो गाईज आता तोरा जी बारीक केला नाही तेका मीठ मसालो लावन घेऊया. सो हांगसर सगळ्यात पयलीं आमी मीठ लायता. तुम्ही तुमच्या अंदाजान मीठ लायात. हे पळयात तुमच्या अंदाजान हांगसर मीठ ॲड करात. सो आमी हांगसर मीठ ॲड केले आणि कितली बरी जाली पळयात ती बारीक करून. इल्लीशी दिसताली, कमी दिसताली, पण बारीक करून भरपूर अशी जाली. आणि पीस असा नाही तोराचे ते तुमकां जाय तशें तुम्ही कट करात. तेज्या उपरांत हांगसर हळद ॲड करात. आणि हे नाही बरें मिक्स करून घेयात. एक एक करून सगळे ॲड करूंक जाय आणि बरें मिक्स करून घेवंक जाय. आणि लास्ट असा नाही तो लोणच्याचो मसालो. तर लास्ट व्हिडिओन नाही खूप जणांनी विचारलेलो खंयचो मसालो तुम्ही यूज केला काय म्हणून. सो पळयात हो मसालो यूज केला आमी. सारको दाखय मी तो. हो पळयात हो मसालो यूज केल्लो. टेस्टी असा आणि बरें लागता लोणचें. सो हो आमी हांगसर आमच्या अंदाजान ॲड करता, म्हणजे जशी आमची तोरां आसात पळयात तशी. सो तुम्ही तुमच्या अंदाजान हांगसर ॲड करात. आणि सपोज जर तुमकां आनी स्पायसी असो जाय, एडिशनल टेस्ट अशी जाय जाल्यार लाल तिखट सुद्दां हांगसर तुमी ॲड करूं शकता. सो आमी हांगसर लाल तिखट ॲड करची ना, कारण लोणच्याचो मसालो जो आसा तो ना आमी भरपूर ॲड केला. आणि लोणच्याचो मसालो हो जो आसता ना तो तिखट असो नासता, मातसो गोडूस असो आसता. स्पायसी तितलो नासता हो. सो गायज हे पळयात सगळें न्हय बरें मिक्स करून घेवंक जाय, म्हणजे मसालो हळद बी सगळ्यांक अशी लागतली. आणि तोरां पळयात कितली बरी दिसतात ती. एकदम अशें दिसता की अशेंच खावपाचें म्हणून मीठ मसालो लावन. सो हे बरे तरेन मिक्स करून घेवंक जाय. आणि मिक्स करून जाल्या उपरांत न्हय आमी अशी अर्दे वर अशी दवरतली, म्हणजे आमचे तोरांक न्हय बरें मीठ मसालो लागतलो. सो प्रॉपर अशी अर्दे वर दवरतली. तुमकां जाय तशें तुमी तितलो टायम दवरूं शकता. आणि मागीर आमी लोणचें करतली. हे पळयात तर बऱ्या तरेन आमी हांगसर मिक्स करून घेतले. आता हे अर्दे वर दवरया प्रॉपर आणि तेज्या मागीर लोणचें करया. तर गायज आता ना आमी पक करून घेवया. त्यानुसार आमचे तोरां जी आसा ना ती मीठ मसालो लागून रेडी जातली. तर सगळ्यात पयलीं हांगसर न्हय उदक ॲड केलें आमी. तेज्या मागीर गोड. तर गोड जे आसा ना ते तुमकां जाय तसले तुम्ही घेऊ शकता आणि तुमच्या अंदाजान तुम्ही गोड घेयात. तर हांगसर आमी गोड ॲड केले आणि उदक. सो हे सगळें न्हय बरें मेल्ट करून घेवंक जाय, म्हणजे गोडाचो पक करून घेवंक जाय बरो. तर हे पळयात अशें न्हय आपुणूच ते मेल्ट जातले. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी अशें किसून सुद्दां घेवं शकता, पूण आमी हांगसर डायरेक्ट अशें खडे करून मेल्ट करपाक घेतले. हे पळयात. सो आनी इल्लें भितर उदक ॲड करया, म्हणजे गोड आमचे बेगिना मेल्ट जातले. हे पळयात गोड जे आसा न्हय ते मेल्ट जाल्या उपरांत बाकीचे जे पीस आसा न्हय तोरांचे ते ॲड करपाचे. सो गायज हांगसर न्हय गोडाक आमच्या खतखतो येयल्लो आसा. सो आतां न्हय भितर तोरां जी आसा न्हय ती ॲड करतली आमी. ही पळयात आनी बरें न्हय टेस्टी अशें दिसता. आणि ही पळयात मम्मी हांगसर ॲड करता. स्लो अशें ॲड करूंक जाय, कारण पग जो आसा न्हय तो गरम आसा न्हय तेका लागून. आणि वास सुटलो सामको पकाचो. इतले टेस्टी दिसता ना घेवन खावपाचें डायरेक्ट अशें दिसता. आणि त्या दिसचे आमी केल्ले न्हय
ते रोखडेच आमच्या काबारूय झाले, कारण वेज असता तेन्ना खूप टेस्टी लागता असले, स्पेशली दाळ रोस असता तेन्ना. हे पळयात सगळी तोरां हांगसर आमी ॲड केली आनी तोरांकूय आमच्या न्हय उदक सुटलें. हे पळयात दाखयता, पळयात मीठ बीन लायिल्लें न्हय तेका उदक सुटलें पळयात. सो हे बरें मिक्स करून घेवंक जाय पग आनी तोरां आमची. ही पळय डायरेक्ट आमी सगळी ॲड केली. तेज्या उपरांत न्हय सगळें परत एकदां मिक्स करून घेवंक जाय. बरी धवळूंक जाय ती पोंची जी आसा न्हय ती वयर घेवंक जाय, म्हणजे पोनाक जी आसा न्हय ती अशी वयर घेवंक जाय. ह्या तरेन मिक्स करूंक जाय ती. आनी आतां न्हय ती भरपूर अशी दिसतात तोरां, मागीर शिजोन न्हय इल्लीशी जातली, कमी जातात मागीर. आनी मागीर न्हय आमी तेका फोडणी मारतली सासवांची बीन, हिंग बीन घालून. ही पळयात आतां सद्या न्हय आमी अशीच दवरतली शिजोवंक. तोराचे जे पीस आसा पळयात ते, हे पळयात न्हय दवरूंक जाय. मागीर शिजल्या उपरांत बरी तेका फोडणी बीन मारून घेवंक जाय. सो गायज हे पळयात आमी बरें न्हय हे शिजोवन घेतले, चड टायम अशें शिजोवन घेतले, 15-20 मिनटां तरी बरें शिजयले. आनी पळोवंक शकता तुमी लोणचें एक्चुली आमच्या हांगसर रेडी आसा. आतां फकत न्हय तेका फोडणी मारपाची उरल्या. सो बाकी रेडी आसा ते आनी बरें शिजलेले आसा. तोरां जी आसा न्हय ती बरी आमची शिजल्या. सो आतां हे न्हय आमी उतरून घेतली आनी फोडणीची तयारी करतली. गायज आतां न्हय फोडणी मारून घेवया. तेका लागून हांगसर आमी तेल ॲड केलें पयलीं, तेज्या उपरांत सासवां आनी अशें बंद केल्या उपरांत न्हय सगळ्याक मागीर ते उसळना, नाल्यार सगळ्याक न्हय किचन भर उसळटा ते. हे पळयात आवाज येवपाक स्टार्ट जालो. तेज्या मागीर ॲड करूंक जाय हिंग, सो गायज हांगसर न्हय फोडणी बी रेडी आसा. आतां ती न्हय आमी तोरांनी ॲड करया, म्हणजे आमच्या लोणच्यान ॲड करया. सो गायज हे पळयात आतां फोडणी ॲड करया भितर. आनी फोडणेचो वास न्हय घरभर जालो सामको. आनी आतां तुमकां हें न्हय पातळ दिसतलें, मागीर तें मातशें उपतान पळयत न्हय जाल्यार लोणचें जें आसा न्हय आमचें तें दाट जाल्लें आसतलें. पुणूच न्हय तें दाट जाता. हे पळयात बरें एकदम टेस्टी अशें दिसता, म्हणजे पग जो आसता न्हय तो आपुणूच मागीर दाट जाता. सो हे पळयात गरम गरम आसा सामकें लोणचें. आनी थंड जाल्या उपरांत न्हय मागीर तुमी खंयच्याय आयदनान म्हणजे कसल्याय कंटेनरान पॅक करून दवरूं शकता, स्टोर करून दवरूं शकता. सो बरें थंड जावंक जाय तें आनी तेज्या उपरांतूच मागीर तें पॅक करून दवरूंक जाय. हे पळयात सो पळोवंक शकता तुमी हांगसर फोडणी बीन आमी हांगसर ॲड केली आनी लोणचें बीन आमचें हांगसर रेडी आसा. सो तुमी बी ट्राय करा आनी कमेंट करून सांगात म्हाका कशें आसलें तें आयचें लोणचें. कारण आयज जें आमी लोणचें केलां तें भरपूर तोरांचें केलां. लास्ट टायम जें केल्लें न्हय तें इल्लेशें केल्लें. सो आयचें भरपूर आसा. हे पळयात आनी स्लो स्लो न्हय तें दाट जावपाक स्टार्ट जाता आपुणूच. सो हे पळयात टेस्टी अशें दिसता पळयात. सो तुमी बी अशें ट्राय करा आनी मुद्दाम म्हाका कमेंट करून सांगात कशें आसलें तें. 2,000 years later. सो गायज फायनली आमचें लोणचें रेडी आसा. सो मुद्दाम तुमी ट्राय करा आनी म्हाका कशें आसलें हें कमेंट करून सांगा. कारण लास्ट व्हिडियोन बीन हांवें लोणचें जेन्ना शेअर केल्लें न्हय गोड तिखट तेन्ना भरपूरशे कमेंट येयल्ले की भरपूर टेस्टी आसा म्हणून आनी तेच बरोबर खंयचो मसालो यूज केला तेय बीन कमेंट आसले. सो हांगसर न्हय आमी रेडीमेड यूज केला आनी ते फावट जेन्ना केल्लें न्हय तेन्नाय बीन रेडीमेडूच यूज केल्लो. सो तुमकां जाय जाल्यार लाल तिखट सुद्दां तुमी घालूं शकता, डिपेंड तुमचेर आसा. बट खरें सांगो इतलें टेस्टी जाला लोणचें ना आनी शिवराक जेन्ना आसता न्हय तेन्ना खावपाक
खावपाक खूब बरें लागता, स्पेशली रोसा वांगडा, दाळी वांगडा बीन. आनी आमी चडशी करतना तेन्ना अशेंच करता, गोड तिखटूच करता, कारण म्हाका खूब आवडटा गोड तिखट. स्पायसी अशें चड आवडना. आनी स्पायसी सपोज खाल्लेच नाय जाल्यार ते अशे रेडीमेड हाडून अशे किरकोळ मेळटा पळय, म्हणजे डब्यांतले न्हय, किरकोळ मेळटा पळय ते आवडटा म्हाका. सो ही रेसिपी मुद्दाम तुमी ट्राय करा. हे लोणचें मुद्दाम ट्राय करून सांगा म्हाका कशें आसलें तें. तर आतां ना हांव लोणचें तर आमचें रेडी आसा, रेसिपी तर तुमी पयली. सो थोडे कमेंट आसले, म्हणजेच मामाचे हळदीचे जे व्हिडिओ घातलेले न्हय तेतून थोडे कमेंट आसले, ते म्हटले क्लियर करया. सो 2-3 असे कमेंट आसले, सो म्हटलें ती क्लियर केल्ले बरें. तर कमेंट अशें आसले की तुज्या मामाचें घर आनी तुजें घर लागीं आसा काय म्हणून, कितले डिस्टन्स आहा अशें बी विचारलेलें. त्याच बरोबर मागीर तुज्या मम्मीक कितले भाव भयण अशें विचारलेलें. मागीर मामाची हळद आसली ती खंयच्या गांवान आसली अशें बी विचारलेलें. एक्चुअली ना म्हाजीच मिस्टेक जाली, व्हिडिओ जेन्ना हांवें केल्लो न्हय तेन्ना क्लियरूच करूंक ना की मामा म्हणजे खंय आसा एक्झॅक्ट ती हळद एंड ऑल. सो म्हटलें आयज तुमचे बरोबर सगळें शेअर करुया, क्लियर करुया डाउट्स तुमचे. आनी त्याच बरोबर आनीक बी एक कमेंट येता, 1-2दा कमेंट येयलो, सो तोय बीन कमेंट म्हटलें क्लियर करुया. तो मागीर कमेंट क्लियर करता, पयलीं सगळे हे कमेंट हे क्लियर करता की मामाचें घर खंय बीन कितें तें. तर तशें सांगूंक गेल्यार न्हय म्हाज्या मम्मीच्या सायडीनसून फॅमिली खूब व्हडली आसा, भरपूर व्हडली आसा, भरपूरशे मामा आसात, मावश्यो आसात म्हाका. तर एक्चुअली दोनूय कंपेर करीत न्हय, पप्पा सायडीन आनी मम्मी सायडीन, जाल्यार मम्मीच्या सायडीनसून खूब व्हडली फॅमिली आसा. केन्नाय तुमकां पळोवपाक गावतलीच फुडें, केन्नाय फंक्शन बीन आसलें जाल्यार तुमकां पळोवंक गावतलीच. सो तेज्या मागीर ज्या हळदीक आमी गेल्ली पळयात त्या दीस जी हळद आसली मामाची, ती एक्चुअली न्हय म्हाज्या कजन मामाची हळद. तर सांगपाक गेल्यार रिलेशन सारकें तुमकां जाल्यार मम्मीच्या मावशेच्या चेड्याची हळद आसली ती, म्हणजे ज्या मामाच्या आमी हळदीक गेल्ली पळय तो मम्मीच्या मावशेचो चेडो. सो त्या मामाची हळद आसली. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. आनी आमच्या घरा कडसून न्हय लांब आसा ती, तशें पळोवंक गेल्यार सालिगांव पडटा मामाचो गांव, म्हणजे मामाचें घर न्हय सालिगांव आसा. सो आमच्या हांगसून लांब आसा. आमी एक्चुअली पेडण्या पडटा आनी मामाचें घर आसा तें सालिगांव. सो हें बी क्लियर जालें आसतलें तुमकां. सो गायज आतां जो कमेंट उरला न्हय तो आसा की म्हाका एक्चुअली मम्मीक म्हाज्या भयणी कितले आनी भाव कितले. तर सांगोंक गेल्यार न्हय मम्मीक प्रॉपर अशे 3 भयणी, सक्के 3 भयणी आनी 1 भाव. तर म्हाका 3 मावशे आसा सक्के आनी 1 मामा. तर मामा आसा न्हय तो म्हाजो भरपूर वर्सां पयलीं एक्सपायर जाला. बट म्हाका 3 मावशे आसा. एक व्हडली मावशी आसता ती म्हाजी फोंड्या आसता, दुसरी मावशी आसा ती म्हाजी सांकळे, तिसरी मावशी आसा ती म्हाजी साळान. सो अशें करून 3 मावशे आसा म्हाजे आनी मम्मी धरून 14 जाणां ती प्रॉपर. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें कशें कितें आहात ती. आनी जी आमी लग्नाक गेल्ली पळय ते म्हाजे कजन मावशे मामा बी. सो सांगता कितें तुमकां, म्हाज्या मम्मी सायडीनसून फॅमिली खूब मोठी आसा, खूब म्हटल्यार खूब मोठी आसा. केन्नाय तुमकां दाखयतलें. एक्चुअली हांव लग्ना कडेन दाखोवपाचें आसलें, पण तुमकां कशें सांगूं की तुमकां कळटलेंच. लग्ना कडेन अशें जाता की मामाचें लग्न आनी तें बीन प्रॉपर म्हणटा तशें वळख करून दितलें हें पॉसिबलूच ना. आनी त्याच बरोबर लग्ना कडेन हांवें न्हय जाता तितलें शूट करपाचें ट्राय केली, कारण मामाचें लग्न म्हणजे घरांतलें लग्न आसा आनी शूट करतले या एन्जॉय करतले मागीर भरपूरशे मामा मामी अशें बीन मेळपाक लागले ना. सो तेंच्याच बरोबर बिजी उरलें. सो जाता तितलें शूट करपाची ट्राय केली. एक्चुअली म्हाका तितलें शूट करूंक पॉसिबलूच जावंक ना, खरें सांगता. तितलो ब्लॉग म्हणटा तसो कंटिन्यू करूंक गावोकूच ना. एक्चुअली न्हय जेवण बीन भरपूर बरें आसलें मामाच्या लग्नाक, बट तें म्हाका कॅप्चर करूंक टायमूच गावूंक ना, म्हणजे पॉसिबलूच जावंक ना. आनी भरपूरशे अशे डीश असले, सांगूंक गेल्यार भरपूर म्हटल्यार भरपूर वेज असले प्रॉपर. तर पुलाव मागीर अशें असले काजू बिया बीन भरपूरशे, गोबी मंचुरी बीन भरपूर असले. आयटम तर भरपूर असले जेवणाक. त्याच बरोबर आयस्क्रीम, गुलाबजाम मागीर लिंबू पानी बीन. बट म्हाका ते कॅप्चर करूंक गावोकूच ना. जेवण जें असलें तें बुफे जेवण असलें सगळें आनी टेस्टी असलें जेवण एक्चुअली. बट अशें जाता न्हय घरांतले जेन्ना लग्न आसता तेन्ना व्हिडिओ करतले या सगळ्या फॅमिलीक मेळटले. आनी एकदां अशें जाता की लांब लांबची फॅमिली बीन तुका मेळटा. एक केन्ना फंक्शन आसता तेन्ना सगळीं आमी एक जाता. सो तेंच्या वांगडा भरपूर टायम स्पेंड करप जाता, गजाली जाता. तेका लागून न्हय म्हाका इतलो ब्लॉग कंटिन्यू करूंक गावोकूच ना. बट जितलें जाता तितलें हांवें शूट करपाची ट्राय केलें. सो सगळे कमेंट तुमकां क्लियर जाले आसतले. आतां एक कमेंट येता, हो म्हाका कमेंट 2-3 फावटी येयला की तूं कॅथलीक काय म्हणून, म्हणजे पप्पाच्या सायडीनसून कॅथलीक आसा काय म्हणून, कारण तूं कॅथलिका भशेन दिसता म्हणून.
तर हांव न्हय दोनूय सायडीनसून हिंदूच आसा. म्हणजे दोनूय सायडीनसून हिंदू म्हणजे मम्मी बी म्हाजी हिंदूच आसा, पप्पा बी म्हाजो हिंदूच आसा. तर म्हाजें सरनेम आसा शेटये, सुप्रिया शेटये म्हाजें नांव आसा. सो सरनेम कळ्ळें आसतलें शेटये. सो दोनूय सायडीनसून हिंदूच आसा आनी हांव हिंदूच आसा, कॅथलीक ना. सो हे बीन कमेंटाचे आन्सर क्लियर जाले आसतले. सो गायज थोडे म्हटले कमेंट जे आसले ते क्लियर करया, म्हणजे तुमकांय बीन कळटलें खंयच्या मामाचें लग्न आसा कितें आसा तें. आनी लास्टाक हांवें दाखयलें पळयात व्हिडिओन की ही म्हजी व्हडली मावशी, ही म्हजी धाकटी मावशी, हे व्हडल्या मावशेचे चेडूं म्हणून ते म्हाजे सक्के मावशे आसात. आनी एक मावशी न्हय बेगिनाच गेल्ली घरा कडेन. एक्चुली घर भरोवणेक बीन आमी वचपाची आसली, बट थोडे रिजनाक लागून न्हय तें पॉसिबल जावंक ना. आनी तुमकां खबरूच आसा पावस बी कितलो पडटालो न्हय, तेका लागून तें पॉसिबल जावंक ना. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें व्हडली मावशी म्हजी फोण्या आसता, धाकटी मावशी म्हजी सांकळे आसता, मागीर आनी एक मावशी आसता ती म्हजी साळान आसता, साळान गडे बीन जाता पळयात थंय. सो सगळें क्लियर जालें आसतलें. आनी कितें डावट्स आहा जाल्यार तुमी कमेंटान म्हाका विचारूं शकता. म्हाकाय बीन एक्चुली तुमचे बरोबर शेअर करपाचें आसलें सगळें, बट टायमूच ना, हालींच्या दिसांनी बिजी आसलें. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया. आनी लोणचें कशें कितें आसा, रेसिपी आवडली की ना हें म्हाका कमेंट करून मुद्दाम कमेंट करून सांगा. आनी तुमी मुद्दाम ट्राय करा. तुमकां जाल्यार रेडीमेड मसालो तुमी यूज करा, म्हणटा तशें लाल तिखट बी यूज करूं शकता. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय.